भुरग्यांनो, आयज आमी नवो पाठ शिकुया. पाठ 30 आमी सगळे एक. निकतोच शिगमो सोंपला आनी 2 दिसाचे सुटये उपरांत सगळीं भुरगीं शाळेंत आयल्यात. तांचे तकलेन मात अजुनूय शिगमोच आसा. देखून तीं वर्गांत गायतात, नाचतात. शबय 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 शबय, गुरुसी राम राम केला हो, खेळयासी तोणी दिला हो, केळीचो पिंड मोडे, आमच्या गड्या रंग चढे. शबय 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 शबय. अशीं भुरगीं वर्गांत गायतात आनी नाचतात. तांचो बोवाळ आयकून गुरुजी येता आनी म्हणटा, आरे आरे कसलो बोवाळ हो? तेन्ना फ्रांसीस म्हणटा, आमी शिगमो खेळटात. क्रिस्तेंव म्हणटा, राती आमी मांड मोडटात थंय गेल्ले, म्हादेवा वांगडा, मज्जा आयली. गुरुजी म्हणटा, शाब्बास, हुशार मरे तुमी जाणात तर रे खेळपाक. पळयात, तुमकां चित्रान दिसता ते लोक नाचतात, शिगमो खेळटात, वेगवेगळे भेस घाल्यात, वेगवेगळी रुपडी घाल्यात, रंग काडल्यात तोंडाक आनी ती मज्जा करतात, नाचतात. हांगा क्रिस्तेंव, फ्रांसीस, म्हादेव सगळीं भुरगीं थंय वांगडा मेळून गेल्लीं. म्हणून फ्रांसीस म्हणटा, ना आमकां खेळपाक कळना, पूण आमी इत्रूच खेळटात न्हय, हें मातशें वेगळें. भेस बी बरे रंग रंगयाळे घालतात. क्रिस्तेंव म्हणटा, आनी तरातरांची रुपडी घालतात. तुमी जाणात वेगवेगळे भेस घातल्या तरातरांचे, तशेंच ते रुपडी बी घालतात. रुपडी म्हटल्यार तोंडाक घातल्यात. हांगा पळयात दिसतात रुपडी घातल्या. माथ्यार कागदाच्यो टोपयो घालतात वा तांचे तुरे घालतात. नाच जाल्यार रंगीत रुमाल लेगीत बांदतात. ताका कार्निवाल लेगीत म्हणटात. दनपारां बरें गोडशें रांदतात. तशेंच सान्नां, पळयात सान्नां, मागीर गोड सान्नां, तशेंच शेवयोय बी करतात. तेन्ना म्हादेव म्हणटा, कायतानागेरूय शेवयो करतात परबेक. विठ्ठल म्हणटा, पूण चड करून केकच हाडटात ते, थोडे लोक घराच करतात. आमी फाटीं तांगेर गेल्ले तेन्ना गोडशें, दोदोल, दुदयाचे मांडारे, हे पळयात मांडारे, ते अशे सुकयतात. तरातरांची मिठाय केल्ली तांगेर. आनी हे मिठायेक कितें म्हणटात ते तुमी जाणात रे? कितें म्हणटात? कुसवार. बरोबर. गुरुजी विचारता, बरीं नांवां जाणात मरे तुमी, पूण खावपाचेच जाणा मरे सगळे? म्हादेव म्हणटा, खावपाचेच कशें तर? तांचे इगर्जेन नातला दिसा 25 डिसेंबराक व्हड मीस जाता. 31 डिसेंबराक मध्यान रात्री व्हडली प्रार्थना सभा जाता. त्या दिसा रातची सगळीं जाणां शुभ रात, शांत रात हें मीस म्हणटात. त्या दिसा एकामेकाक नव्या वर्साची परबी दितात. खोशयेन एकामेकाक हात दितात. फ्रांसीस म्हणटा, तुमी दिवाळेक, पाडव्याक बी अशीच परबी दितात न्हय, तशेंच तें. म्हादेव म्हणटा, त्या भायर फेस्ताक इगर्जे कडल्यान व्हडलें पुरसांव भायर सरता. पळयात हाका पुरसांव म्हणटात. मुखार फादर आनी इगर्जेचे मानादीक कारभारी, हे पळयात चित्रान दिसता, देवसाव घेवन आसतात. बाकीचे सगळे लोक प्रार्थना म्हणत तांचे फाटल्यान वतात. तुमकां याद आसतली, पोरूं वर्सा आमी म्हादेवागेर आनी विठ्ठलागेर गणपती पावोवपाक गेल्ले. कितें वाजप, कितें नाचप, कितें व्हडली मिरवणूक, अशें क्रिस्तेंव म्हणटा. फ्रांसीस म्हणटा, गुरुजी, दिंडेकूय अशीच मिरवणूक गायत नाचत देवळा कडल्यान भायर सरता. पालखे वांगडा, रथा वांगडा जात्रा दिसांनी मिरवणुको जातात. इंदू म्हणटा, गुरुजी, शबानाचे मशिदी कडल्यानूय मोहरमा दिसा अशीच ताबुताची मिरवणूक काडटात. ईदाच्या दिसा ते कितले उमेदीन भरिल्ले असतात. ईद मुबारक म्हूण एकामेकाक परबी दितात. त्या दिसा तांगेर शीर खुर्मा नांवाचो खाशेलो असो जिनस करतात. पळयात, बरो लागता. फाटीं हांव चवथीक इंदूगेर गेल्लें अशें शबाना म्हणटा. तांगेर कितले रुचीक मोदक केल्ले, ते भायर पातोळ्यो,
सुकुरुंड्यो, नेवऱ्यो तशेंच सुकूर उंडे बी करतात. फ्रांसीस म्हणटा आनी दिवाळेक कितल्या तरांचे फोव, गोड फोव, तीख फोव, रोसांतले फोव, दुदांतले फोव, ताकांतले फोव, धंयांतले फोव आनी तेच परी तरेतरेची मिठाय लेगीत करतात. नातलाच्या कुसवाराक सारकीच थोडी भोव चड उणी जाय म्हणटकच जायत्यो गजाली खबर आसा तर तुमकां अशें गुरुजी तांकां म्हणटा. भुरगीं म्हणटात हय तर गुरुजी आमी एकामेकागेर वतात न्हय परबांक उत्सवांक बी. गुरुजी म्हणटात म्हणटकच तुमकां कळच आसतलें. सणा परबांची नांवां जरी वेगळीं आसलीं, उत्सवांक खंयच्याय नांवान पाचारता आसले तरी निमाणें सगळे कडेन उमेद तीच आसता. देवाच्या मंदिरांची नांवां जरी वेगळीं आसलीं तरी निमाणे कडेन देव हो एकूच आसा. एके परेन आमी एकाच देवाक भजतात आनी म्हणून आमी सगळे एक.